गोंयान तुमकां कोळसो एकठांय करपाक दिवचे नात. गोंयान खंयूय आसूं आमी आडावपाक थंय वयतले अशें गोंयच्या रांपणकारांच्या एकवटाचो फुडारी ऑलांसियो सिमोइसान सांगले. सद्याक चालू आशिल्ली कोळशाची हाताळणी उणी करून जाता तितल्या बेगीन बंद करची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केल्या. कायदेशीर यंत्रणा कडल्यान रितसर परवानो घेयनासतना हांगा कोळसो सांठोवप सुरू जाला असो आरोप गोंयच्या रांपणकारांचो एकवट संघटनेचो अध्यक्ष ऑलांसियो सिमोइसान सांगला. सरकारान गोंयान कोळशाच्या वेव्हाराक परवानगी दिवची न्हय अशेंय ताणें ह्या वेळार मागलां. आमकां इफेक्ट जातली. सरकार कितें करूंक सोदता? फोनान घालपाक सोदता? लोकांक ब्रिदींग प्रॉब्लम जातली. हांव सांगता सरकाराक विचारपाक सोदता, तुमी सांगपाक सोदता सरकाराक अशें करूं नाका म्हणून. आमी आयज गोंयचे रांपणकार मोरजीच्यान तालपण आमकां खबर पडलें की हिंगा कोल्ड स्टोरेज यार्ड करता म्हणून आनी सगळे जाण आमचे लिडर चावून येयलेले आसा. स्पेशली हे पळोवपाक की हिंगा कितें चलता तें. आयज आख्खी एरिया तेंच्यांनी कोल्ड स्टोरेज करपाक लागले विथावट एनी परमिशन. सो आतां हे जे पळय पोर्ट लिमिट्स करता हे कितें हिंगाच्यान मागीर पोर्टां बांदपाक सोदता. सो आमी ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता आयज की कोल्ड स्टोरेज ते आख्खें गोंय खंय आसूं आमी ते हाडपाक वयतले आनी जे पळय कोल्ड हँडलिंग चलता हे ताबडतोब पयलीं तुमी कमी करून बंद करा. कित्याक आमी कशेंच सागरमालाचे प्रोजेक्ट पळय आसा गोंयांत ते आमकां क्लियर जालेले आसा. तेका लागून आयज CZMP आख्खो पोर्ट लिमिट्स डिक्लेअर केलेलो आसा. ह्या कारणा खातीर तुमकां आयज गोंयभर कोल हाडपा जाय आनी आमच्या ट्रेडिशनल लोकांक नुस्तेकारांक ट्युरिजम पळय करता तांकां सगल्यांक डिस्प्लेस करून तांकां काबार करपा जाय. आयज ह्या कोलाक लागून शेतां काबार जातली. मुर्मुगांव आतां गेलो जाल्यार वास्को थिंगा लोक कोल पोल्युशनाचेर मरता. अशें करून तुमी स्टोरेज यार्ड बांदीत रावले जाल्यार आमचे लोक हिंगा कशे उरतले आनी आमचो ट्युरिजम कशें उरतलें आनी आमचो जो ट्रेडिशनल धंदो जो आसा जो शेतकाराचो जो नुस्तेकाराचो तो कसो जातलो. सो हांव वॉर्निंग दिता एडमिनिस्ट्रेशनाक, स्पेशली द पोर्ट ऑथॉरिटी